आज सगळ्यात बऱ्याचशा न्यूजपेपरांचेर मगो पक्षान जी याचिका दोन माजी आमदारांचेर घातलेली आसा त्या संदर्भात हांव सगळ्यां कडेन सांगूंक सोदतां की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आसा हेंच्यांनी ही याचिका घालून सरकारांतले जे आमचे अलायन्स पार्टनर आसात त्यांच्या भितर अस्वस्थता निर्माण करपाक लागून केल्लें आसा आनी त्यामुळे ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करतात। खंय तरी म्हटलेलें आसा की भारतीय जनता पार्टीचे नेते तांकां रिक्वेस्ट करपाक वयतले आनी ती विड्रॉ कर म्हणून। आज आमी पत्रकार परिशदेच्या हातूंतल्यान सांगूंक सोदता माध्यमांच्यान आमी ही विड्रॉ कर म्हणून कोणाकूच रिक्वेस्टूय करचे ना, कारण त्या याचिकेचेर जें कितें करपाक जाय तें हॉनरेबल कोर्ट आमचो पूर्ण विश्वास आसा तो कोर्टान करतले। पण हांकां ही जी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे अध्यक्ष आनी बाकीचे तांचे पदाधिकारी हांकां केवळ प्रसिद्धी मेळपाक जाय म्हणून अशा तरेचें हें करपाक सोदतात अशें हांव हांगा नमूद करपाक सोदतां। कारण तांकांय भंय पडला आसतलो की जशे दोन माजी आमदार जाले कदाचित त्यांच्याय पक्षांतल्यान अशें कितें जावं शकता काय कितें, त्यामुळे तो भंय घालपाचें काम हें आपल्या पार्टीच्या आमदारांक करता आसतले। आमकां पूर्ण विश्वास आसा की आमच्या सरकारान जे एमजीचे 3 मंत्री आसात, 2 मंत्री आनी 1 आमदार, आमचे सिनियर मंत्री सुदीन ढवळीकर आसत, आमचे पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर आसत किंवा आमचे आमदार दीपक पावसकर आसत, हे सगळेच जाण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बरोबर फर्म आसात। आनी सिनियर मोस्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हे आपल्या खात्यांतले जशें आतां सांगलें त्या प्रमाणे बऱ्या तरेन आपल्या खातें सांबाळटात, बऱ्या तरेन काम करतात। आनी त्यामुळे तांच्यांनी काल इफीचें उद्घाटन सोहळो आसत किंवा तेच्या पयलीं दिल्ली एखादी मुलाखत आसत, ह्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी सांगलेलें आसा की हें सरकार बऱ्या तरेन काम करता। आनी त्यामुळे एकाच घरांतलीं 2 वेगवेगळीं विधानां ही हास्यास्पद दिसपाक लागतात, लोकांची करमणूक जातात। आनी म्हणून हांव कृपा करून ते आमचे एमजीचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरांक सांगूंक सोदतां कारण तुमी अशा तरेचें भाश्य हें वेगवेगळ्या हातून करूं नाकात, कारण लोकांचें मनोरंजन जाता भितरल्यान। आनी त्यामुळे ते एक भाव बरें काम करता आनी दुसरोच भाव वचून ह्या सरकारा विरोधी वेगळे उलयतात, त्यामुळे हातूंतल्यान लोकूय थोडेशे संभ्रमान पडटात। त्यामुळे कृपा करून तेंच्यांनी ही करचें न्ही अशें हांव नमूद करता। भारतीय जनता पार्टी ह्या याचिका घातली म्हणून आमकां भितर अजिबात आमी भिल्ले नात आनी त्यामुळे पॉलिटिकली आमकां तातूंतल्यान कांयच फरक पडना आनी त्यामुळे आमी ती विड्रॉ करात अशा तरेचो रिक्वेस्टूय आमी तांकां करचे नात। नितीमत्ता आनी बाकीचे ज्यो गोश्टी सांगतात 2017ची असेंब्ली निवडणूक जी जाली ह्या निवडणुकी भितर ज्या लोकांक तेंच्यांनी तिकेटी वांटल्यो ते कितले जाण तेंच्या पक्षांच्यान वयर आयले हें तेंच्यांनी थोडेशें पळोवचें। आनी त्यामुळे उगीच वेगवेगळे गोश्टी केवळ प्रसिद्धी खातीर एखादी याचिका फायल करप किंवा एखादो स्टेटमेंट करप तातूंतल्यान प्रसिद्धी मेळटा। त्यामुळे कृपा करून अशी विधानां हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की अशा तरेची विधानां तेंच्यांनी करची न्हय, कारण आमचे बरोबर जे अलायन्स पार्टनर आसात एमजीचे 3 जे आमदार आसात त्यांचे बरोबर आमचो डे टू डे बेजीस संपर्क आसता। आज सकाळी पासून आमी तांचे कडेन उलयल्ले आसात, फक्त सुदीन हे आउट ऑफ स्टेशन आसल्यामुळे फोनाचेर उलोवपाक मेळूना, पण बाबू आजगांवकर आसत, आमचे दीपक पावसकर आसत, हांचे कडेन सुद्दां आमचें सकाळीं संभाशण जाल्लें आसा। आनी त्यामुळे सरकाराक हांचो पूर्णपणे पाठिंबो आसा आनी त्यामुळे अशा तरेची विधानां ही एमजीच्या जे ऑफिस बेरर आसात किंवा त्यांचे अध्यक्ष आसात हांच्यांनी करचें न्हय इतलें हांव नमूद करपाक सोदतां।